पश्चिम बंगालात गाजिल्ल्या कळसो घोटाळ्यातलो भ्रष्टाचार आता थेट गोंय विधानसभेच्या वेंचणुके मेरेन पावला। ईडीच्या चौकशेत आस्पावीत आशिल्ली एक कंपनी म्हळ्यार कोलकाताची आर कांतीलाल हांचें नांव आसा। लाल हाचें नांव ह्या नादी लेगीत आम आदमी पक्षाच्या दिल्ली सोरो घोटाळ्याच्या चौकशेत लेगीत उजवाडाक आयिल्लें। आयपॅक ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी जी तृणमूल काँग्रेसी सयत जायत्या राजकीय पक्षांकडेन संबंधित आसा। पूण ह्या अहवाला संदर्भात आयपॅक कंपनीन सुमार 20 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचो दावो ईडीन केला। हडफडे बच दुर्घटना प्रकरणात क्लबाचे ऑपरेशनल मॅनेजर विजय कुमार सिंग हाका अंजून पुलिसांनी अटक केली। दुबावित आरोपी मूळ झारखंडचो। उजो लागल्या उपरांत दुबावितान गोंयांतल्या ताचे गांवाक पळ काडिल्लो। निमणे अंजून पुलिसांनी ताका अटक केलो। शेनवारा दुबाविताक म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयात हाजीर केल्यार न्यायालयान ताका 8 दिसांची पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या। सरकार जे कितें करता ते लोकांचे हित मतीत घेवन करतात। लोकांनी सरकारा कडेन वचून आपले प्रस्न आनी हुस्क्या विशीं उक्तेपणान उलोवपाक जाय। चर्चा करून समस्या सोडोवपाक मेळटा अशें उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। चिखलीच्या हॉस्पिटलात स्पेशालिस्ट दोतोर मनीसबळ कर्मचाऱ्यांच्या मळार अपग्रेड करपाची गरज मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायली। ह्या अपग्रेडाक लागून लोकांक चडांत चड फायदो मेळटलो। गोंयचे तशेंच शेजारच्या राज्यांतले लेगीत दोतोर आमी बोर्डाचेर घेतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। पाच दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत कोयराचे साळगांवकर मायनिंगे वयली मिनाची येरादारी एकदाची शेनवारच्यान सुरू जाली। मात थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचे उतर कंपनीन पाळ्ळें ना जाल्यार आमी परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या। शेनवारा रातीं उसरा लोकांनी हो निर्णय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या कानार लेगीत घाला। प्रकाश सयत आमकां काम दियात 5 मागण्यो करीत कोयराच्या थळाव्या लोकांनी फाटल्या सोमारा साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडयल्ली। शुक्रार मेरेन ही मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली। शेनवारच्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्ल्याची खबर मेळटकीच शुक्रार रातीं उसरा थळाव्या लोकांनी जमा जावन आपली भुमिका स्पश्ट केली। गोव्यान एके बोलेरो जीपीक धपको मारिल्ल्यान जीपीची मोडतोड जाली।
मात देवादयेन जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप वाटवले. ही घडणूक शेनवारा सकाळी दिवचलच्या वाठादेव वाठारांत घडली. बोलेरो जीप कुडचेरीच्यान दिवचलच्या दिकेन वताली. दिवचलच्या वाठादेव वाठारांत पावतकीच अचकीत एक गवो रस्त्यार धांवत आयलो आनी जीपीक नेटान धपको मारलो. ह्या धपक्यात गाडयेची मोडतोड जाली, पूण सुदैवान कोणाकूच कांय जावंक ना. दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. मजगती वाठादेव वावटी वाठारांत गवे भोंवतात. ह्या गव्यापासून वायट घडणूक घडचे पयलीं रान खात्यान तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पेडण्या देऊस, कोनाडी, कोरगांव, हरमल आनी हेर कुशीच्या वाठारांनी कितलेशेच म्हयने जाले सारको रस्तोच ना. आसा त्या रस्त्यांचेर व्हडली फोंडकुलां पडल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक चंद्रार गेल्ल्याचो अणभव येता. ह्या रस्त्याचेर आतां गाडयांचे पार्ट्स आनी मनशांची हाडां निखळपाक लागल्या. दिवाळेक लागून सुळसुळीत रस्ते दिवपाचे आशिल्ले, पूण ते खंयच्या? तिडकल्ल्या थळाव्यांचो खोचक प्रस्न. केपें म्हालांतल्या बेंदुर्डेच्या काजीच्या बागायतीक उजो लागिल्ल्यान शेतकारांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. थळाव्यांनी बेगबेग कुंकळेच्या उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना. मात काजीचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्यान संबंदीत खात्यान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केल्या. काणकोण म्हालाचो आस्पाव नव्यान स्थापन केल्ल्या कुशावती जिल्ह्यात केल्ल्यान सामान्य जनतेक अडचणीक तोंड दिवचें पडटलें. देखून काणकोणकारांच्या सोयी खातीर काणकोण म्हाल नव्या जिल्ह्यांतल्यान भायर काडून सद्याक आसा तसो दक्षिण गोंय जिल्ह्यातच दवरचो अशी मागणी काणकोणच्या समाज वावुरप्यांनी केल्या. तशेंच सरकारान जर आपलो निर्णय आमचेर लादपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी ताचो ठाम विरोध करतले अशें तांच्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलां. मांद्रे जुनसवाडा पुला लागसार अनवळख्या विदेशी पर्यटकाची कूड सापडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो. खून वा आत्महत्या हे अजून स्पश्ट जावंक ना. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
शनिवारी सकाळी पंजाबच्या होशियारपुरात बस आणि कारमध्ये जाल्ल्या भिरांकू अपघातात 4 जणांक मरण आयले. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण कार अमृतसर विमानतळाचेर वताली अशें कळटा. मुखाल्ल्यान येवपी बसीक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. एकाच घराबांतल्यान 4 जणांक जीव वगडावचो पडलो. दाट धुक्याक लागून कार चालकाक मुखार दिश्टी पडनाशिल्ल्यान ताका अंदाज आयलो ना आनी हो अपघात घडलो. शुक्रारा हिमाचल प्रदेशच्या सिमोर जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकू अपघातात 14 जणांक दुर्दैवी मरण आयले. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एक खाजगी बस थेट वचून खळयेत पडिल्ल्यान हो अपघात घडलो. बसीत 66 प्रवासी आशिल्ले अशें कळटा. हेर प्रवाशांचो सोद घेवप अजूनय चालू आसा. ओडिशा भुवनेश्वराक 6 प्रवाशांक घेवन वचपी विमान अचकीत क्रॅश जालें. तांत्रीक कारणाक लागून हे विमान क्रॅश जालें अशें कळटा. सुदैवान ह्या अपघातात जिवीतहानी मात टळ्ळी. शेनवारा मुंबईच्या गोरेगावांत एका रहिवासी इमारतीक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले. ह्या घडणुकेत सुमार 3 जणांक मरण आयलें. उजो नेमको कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना. शनिवारा सकाळी उत्तर प्रदेशच्या ट्रॉनिका शारात एका उद्देगीक वचणुकेत एका कारखान्याक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालपी दळाक हे विशीं कळटाच तांणी बेगोबेग धाव घेवन 1 वरा भितर उजो आटपावन थाळ्ळो. गुदामांत उजो लागिल्ल्यान उजो सगळे कडेन पसरलो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना.
दिल्लीत दाट धुक्यासहित कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच व्हडा प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयले. AQI लेवल लेगीत बरोच कमी म्हळ्यार 390 इतलो आसा. थंडी पडिल्ल्यान लोकांनी स्वेटर आनी कान टोपयांचो वापर केलोच, पूण हवा प्रदूषणाक लागून आतां जिवाक धोको उप्रासला. उदयपूर राजस्थानाक शेनवारा सकाळी दाट धुकें दिसून आयले. बरेच धुकें पडिल्ल्यान मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें. हाका लागून थळाव्यांची गैरसोय जाली. तशेंच सकाळी कामाक वचप्यांक आडखळ जाली. तशेंच बरीच थंडी आशिल्ल्यान स्वेटर आनी कानटोपयेचो वापर करचो पडलो. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे अध्यक्ष आणि आदले रणजी खेळगडे महेश देसाय हांची भारतात जावपी भारत आड न्यूझीलंड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट माळे खातीर टीम मॅनेजर म्हणून नेमणूक जाल्या. ही नेमणूक गोंय क्रिकेटी खातीर एक व्हड भोवमान आसा आनी एक आदलो खेळगडो आनी प्रशासक म्हणून देसाय हांची प्रशासकीय कुशळटाय, फुडारपणाचे गुण आनी खेळाची पुराय जाणविकाय हांचेर आशिल्लो BCCIचो आत्मविश्वास दाखयता. साखळे बाजारात सोमारा सप्तकी बाजार वेळार आनी हेर दिसांनी सतावपी समस्येचेर चर्चा करपा खातीर शेनवारा वेपारी संघटनेच्या मागणे वयल्यान पालिकेन एक खासा बसका घेतली. हे बसकेत सगळ्या प्रस्नांचेर आनी ताचेर तोडगो काडपाचेर चर्चा जाली. हो बाजार आयतार भरचो असो प्रस्ताव नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सादर केलो. साखळेच्या बाजारचो पर्येची देवी श्री भूमिका देवी कडेन संबंध आशिल्ल्यान थंयसरूच कौल घेवन निर्णय घेतले अशें साखळे पालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सांगले. मकर संक्रांती म्हळ्यार सवायशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब. ह्या सणाची सध्या गजबज चालू आसा. मकर संक्रांती निमतान जावपी हळद कुकमाक लागपी सामानान वाळपयचो बाजार फुल्ला. बायलांची जाल्यार खरेदी लेगीत सुरू जाल्या.
फाटल्या 30 वर्सांपरस चड तेंप प्रतीक्षेत आशिल्ल्या चोडन साल्वादोर दी मुंद ह्या पुलाच्या कामाक चालना मेळपाचो मार्ग आतां मेकळो जाला. 275 कोटी रुपया खर्च करून हे पूल बांदतले. गोंय सरकाराच्या GSIDC वतीन चोडन साल्वादोर दी मुंद हे पूल बांदतले. कामाची निविदा लेगीत काडल्या. 3 वर्सां भितर पुलाचें काम करपाची मोख दवरल्या. हो पूल केन्ना जातलो ताची चोडणा सयत मये आनी सरभोंवतणच्या लोकांक प्रतीक्षा आसा. सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हे एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम खूब गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें आसा. दिसाक एक फावट तरी चलप गरजेचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता. भलायकी अहवाला प्रमाण लंग कॅन्सराच्या दुयेंसान सध्या मान वयर काडल्या. बायलां मदीं चड प्रमाणात हे कॅन्सराचे दुयेंस जाणवता. सोरो पियेल्ल्यान तशेंच सिगार उडयल्ल्यान लंग कॅन्सर जावपाची शक्यताय आसा. पूण कांय सिगार न ओडपी बायलां मदीं लेगीत लंग कॅन्सराचे दुयेंस जावं येता. हवा प्रदूषण तशेंच हेर कारणांक लागून हें जावं येता. दिसपट्टे सोरो पियेल्यार माउथ कॅन्सर जावपाची शक्यताय उप्रासता. पयलींच माउथ कॅन्सर मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. वयल्यान तंबाखू खायत जाल्यार भलायकी इबाडपाक शकता. दर वर्सा 79,979 जाणांक तरी माउथ कॅन्सराक लागून मरण येता. सगळीं वेसनां बंद करीत जाल्यार भलायकी बरी उरतली म्हणून दोतोरांचें म्हणणें. कुंकळे कितलीशींच वर्सां जालीं आयडीसींतलो विखारी कोयर थळाव्यांक पिडपाक लागला. ह्या कोयराक लागून लोकांच्या जिवाकडेन दिसपट्टो खेळ चल्ला. संबंदीत खात्याकडेन थळाव्यांक फक्त तारीख पे तारीखूच मेळटा. पूण प्रत्यक्षात कांयच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या.